पावसांत जायते तियात्र भायर सरतात. तियात्र भायर सरपाक पावसांतले तियात्र दीस खूब दीस वेस्ट करतात आनी हे हॉलान तियात्र करून ते पयशे भरून हाडटा. आतां हे भाशेन जालां डायरेक्ट कितें आमकां कांय सांगूं तियात्राचे हॉल सारके करपाक एकच म्हायती ना. आतां न्हू गव्हर्मेंटान चोयचे रस्ते करून पावसांत करता मागीर कितें अशें जावं जायना. आमगेले प्रॉब्लम ते आमकां हॉल जाता तितले बेगीन तयार करून आमकां तियात्र दिसांक येवपाक. ते बंद करचे पयलीं तुमकां कितें मिटिंगेक बी आपयल्लें? ना मिटींग एक्चुअली हॉल दिले. हॉल डायरेक्टर रवींद्र भवन आमकां मॅसेज घालता. हांव डायरेक्टर दुसरे गव्हर्मेंटांनी पालकाची जोडी तर आमकां अलॉटमेंट आसता मे जून हॉला पयलीं आमकां सांगता ते तुमकां आमकां मिटींग आनी आमकां सगळें करता. ते दिसा तलाकाबर आमची मिटींग जाली सगळ्या डायरेक्टरांक आनी तेणें आमकां सांगलें जून आपण हॉल बंद करता म्हणून. आमचे पावसान जे डायरेक्टर येता ते बेजार जाले आमी इतले बीग बाजेटाचे तियात्र भायर काडटा आनी तुमी हॉल बंद करता काय म्हणून. मागीर ते तलाकान आमकां 15 दीस एक्सटेंड केले. आतां डायरेक्ट कितें म्हणटा आतां आमी पावसान इतले कास्ट कितें जाता इतले दीस जाता भायले कोण कोण एक्टरांक हाडटात तुमी हे वेळार कितें बंद करपाक जाय आसलें. आमचे तियात्र आमचे रवींद्र भवन चेअरपर्सन कोण आसात ते म्हणजे आमगे तियात्र दिसांक आदार करता. थोडे तियात्र आमचे तियात्राची जियेत आहे की आमगे तियात्र जावन अशें आमकां गोंयची शीतकडी आनी हे वेळार ते हॉल बंद केला तेंचे कितें जातलें. आनी मारगांवचे हॉल म्हणल्यार आमगेले लोक सामको विश्वास केलो शास्त्रीन मारगांवचे आमगे हॉलान लोक जातले आनी खंयच्या हॉलान जायना. आमी मेन म्हणटा जंक्शन आमगे रवींद्र भवन ताका लागून आमचे थोडे डायरेक्टर खूब बेजार जाल्ले आसा पावसान येतात ते कित्याक हे वेळार तुमी आमगे तियात्र बंद करता काय म्हणून. फाटल्यान दिसा खूब केस्तांव जालें आमी ऑलरेडी डायरेक्टर उलयले हे इश्यूवाचेर. तो आज आमी वेन्सी बारा बी येयले आमी कित्याक आमचो बेनावली काउन्सिलर्स आमचो आमदार ताका आमी सपोर्ट करपाक येयले कित्याक आमकांय दूख लागोली तियात्र दिसान. पूण खरीच परिस्थिती बिगडटा न्ही जालो कितें आतां आमी तियात्र करून कदेलां सारकी ना सावंड येना एके पण भितर न्हेसतना आमकां तो मॉनिटर आवाज येना सांगता ताका अरे आमकां भितर हांव स्टेज कितें जाता आमकां ग्रीन रूमान आवाज येना. जायते कंप्लेन केले ताका एक फावटी आमचे स्टेजीर व्हडे आहाय ती भितर वयता तेकाच लागून हे रिपेर करता न्ही हय रिपेर करता. आतां ते डायरेक्टर कितें म्हणटा तुमकां वॉच टायम मेळलो केन्नाच्यान जाता तुमगेले हे मोडला बिडले स्पीकर सारके ना सावंड सारके ना केन्नाच्यान खूब कंप्लेन केलेले केन्नाच्यान अशें आतां आमी नाचतात कितले तेंप जालो मोदे सारके करता मदें हें करता न्ही वर्स मायज वर्स जालें. वर्स मागीर हां सो तूं म्हणटा ते हे फाटीं गेले ते गरजमान ते करूंक जाय आसलें. गरजमँड करपाक जाय. स्वताला म्हणपाक लागला कोणाक आपले 2 मेंदी आपण हें करता म्हणून. आतां आमचे पावसान येता ते डायरेक्टर बेजार जाले इतले आमी पावसान तियात्र येता आमचे हाय बजेट आमचे ऑक्टोबराक जाता ते म्हणटा गांवांत चड जाता आनी आतां भायर सरता ते तियात्र मागीर चलना न्ही दुसरे भाशेन घेवन येता पावसान ती आमचे सेटींग बी आसता न्ही तशें हॉलांत करताय न्हू ते गांवांत भोंवताय ते दुसरे भाशेन. तुमचे जेन्ना डिस्कशन जालें पळय आतां बंद करपाचें ना तेन्ना तुमी तुमचो हे मांडूंक ना विशय मांडूंक विशय मांडलो मागीर? पूण सदालाकान आमकां 15 दीस एक्सटेंड दिले मागीर थोडे डायरेक्ट एग्री जाल्ले. आतां हांव काल पयलीं मोदें आयकूंक गेलें सामकें रवींद्र भवन बंद करता म्हणून ताका लागून आमचे तियात्र आनी आबूज जाले. ऑप्शन दवरना 2 म्हयने दिले ताणें आमकां 2 म्हयने दिले. जुलय आनी ऑगस्ट आतां म्हणटा ते आनी फुडें वता म्हणून आयकलां. पूण तुमकां ऑप्शन दवरलेलें तेणी वयलो हॉल तो कोता येना तुमकां त्या तो ओपन वयलो हॉल आहा हय कुमतक न्ही हांगा वयर आहा तो कॉन्फरन्स हॉल थिंग धाकटें हॉल जाता आनी थिंग स्टेज करपाक मेळना. पावसांत तियात्र थिंग चलना. स्टेज जायना थिंग थिंग मिटींग फकत मिटींग कॉन्फरन्स जाता. आमगेलें सेटींग बाबा ते तियात्र जायना पिक्चर दाखोवपाक जाता. पिक्चर कोंकणी पिक्चर चालू आहा आमगेले आनी गांव गांनी हॉलांनी चलता. अकस्मात आमी न्यूज आयकलो की रवींद्र भवन पाय हॉल बंद आसता म्हणून आनी आयकलो ते चड म्हयनो वयतलो म्हणून आनी गोवोरमेंटाक लागून हांव मागता जाता तितून हे हॉल बेगीन रिपेर करचे आनी आमकां सगळें दीत म्हणून कित्याक ह्या हॉलान लोक येता न्ही आमगे कोंकणी मोगी धांवट पोट घालून येता आनी सरकारान जाता तितून बेगीन हॉल रिपेर करून आमकां दीत म्हणून हे माग